दत्तवाडी साखळेच्या शेटेत दत्तकृपा बिल्डिंगेत बुधवार राती चोरांनी 3 दुकानं फोडली। जनेलाचे वाराव काढून चोर दुकानात घुसले। सोनी शोरूमांतल्यान 16 LCD चोरल्यो म्हूण दुकानवाल्यान पुलिसांक सांगला। बाकीचे 2 दुकानांनी मात चोरांक व्हडलेशें कांयच हाताक लागलें ना। दत्तवाडी साखळेच्या शेटये दत्तकृपा ह्या बिल्डिंगेंतली 3 दुकानां बुधवार राती चोरांनी फोडली। एका जनेलाचे वाराव काढून चोर दुकानात भितर सरले। सोनी शोरूमांतल्यान बऱ्योच LCD चोरयेक गेल्यो। दिवचल पुलीस तपास करतात। ते फाटल्यान अशें ग्रिल ओपन केले आनी तशान त्या शॉपान सायडीच्या शॉपान चडले आनी मागीर ते डोर ओपन करून मागीर ते बदले हांगा येयले स्टुडंट। ते कॅमेरे बी पळयले पण ते जीप बी ओपन करून पळयले पण ते फक्त ड्रॉ ओपन केलो आनी तेंच्यांनी कॅश फक्त हांगासर बी घेतल्या। टोटल 3 शॉपां पडल्या। हय टोटल 3 शॉपां पडल्या। मोस्टली तेंचे ते लोन एंट्री बी जाता तेजे जास्त म्हणजे LCD बी कितें ते आसा हांगासर जस्ट तेंच्यांनी कॅशच हे केले। साखळेच्यान प्रुडंटा खातीर उदय परब। 9 ऑगस्टाक क्रांती दिसा निमतान शेनवारा ताळगांवां दोतोर श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमाचेर गर्जा जय जयकार क्रांतीचा ही खासा कार्यावळ दवरल्या। भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यांत वांटो घेतिल्ल्या क्रांतिकारांच्या वंशजांचो सुवाळ्यांत भोवमान जातलो। गोंय सरकार, लोकमान्य सोसायटी आनी लोकमान्य टिळक विचार मंच एकठांय जावन ही कार्यावळ करता। 9 ऑगस्ट क्रांती दिसा निमतान ताळगांवां डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमाचेर एक खासा कार्यावळ घडोवन हाडपाचें सरकारान थारायलां। शेनवारा ही कार्यावळ जातली। 9 तारखेक म्हणजे भारत छोडो आंदोलनाचो जो जाका क्रांती दिन म्हणटात त्या 9 ऑगस्टाक त्यांची 100व्या मंडालेंच्यान सुटकेच्या निमतान एक कार्यक्रम गोंय सरकार, टिळक मंच, लोकमान्य मल्टीपर्पज आणि मीडियम सौजन्य तरुण भारत अशा माध्यमांतून एक कार्यक्रम आयोजित केला। ह्या क्रांतिकारांचे वंशजूय येवपाचे आहा ज्यांचो सत्कार जातलो त्या दिसा। एक नाट्य आहा जे त्या दिसा दाखयलें वतलें। 4.5 ते 6,000 हाजे मदीं एकूण भुरग्यांचो पार्टिसिपेशन त्या कार्यक्रमाक जातले। भारतीय स्वातंत्र्य सैनिकांच्या जिणेवयले एक प्रदर्शन क्रांती दीस सुवाळ्या निमतान आयोजित करतले। या 9 ऑगस्टचा जो कार्यक्रम आहे त्याच्या बरोबरीने आपण एक चित्र प्रदर्शन या ठिकाणी मांडतो आहोत। अकोल्यातले एक सहस्रबुद्धे म्हणून व्यक्ती आहेत की ज्यांनी आयुष्यभर या सगळ्या क्रांतिकारकांची छायाचित्र जमा केली। छायाचित्र नाही, त्यांची माहिती घेतली, ती छायाचित्र त्यांचे जुन्या छायाचित्रांना रेखाचित्र बनवली आणि ही रेखाचित्र आणि त्यांची माहिती असं एक 350-400 फोटोंचं प्रदर्शन या ठिकाणी आपण विशेष करून आणलेलं आहे। प्रुडंटा खातीर तुळशीदास चारी। एशियन गेम्सां खातीर भारताचे टेनिस टीमीत सुवात मेळयली म्हूण नताशा पाल्लाचें बिरेस्तारा गोंय विधानसभेन अभिनंदन केलें। आक्षींचे नताशा फुडल्या म्हयन्यांत कोरियांत जावपा आशिल्ले एशियन गेम्सांत भारताक खेळटलें। सांत आंद्रेचो आमदार विष्णू वाघान नताशाचेर अभिनंदन ठराव हाडिल्लो। This house congratulates Miss Natasha Palya, Goa tennis star, for being the first Goan player to be included in the Indian tennis team for 2014 Asian Games to be held in Incheon, South of Korea in the month of September. This girl has got tremendous talent. If you watch her playing, she can be in the ranking of the top world tennis players. Such is the potential and she is still young. Her parents, I congratulate them. They have taken a lot of trouble for her to reach at this stage. I would like to actually thank her parents because that is Brian and Dr. Ophelia. I had a chance of meeting them some 5-6 years back, and they have sacrificed a lot because of her. Even they had a special court for her behind the house, and she has been practicing at a very young age, just behind her own house because of. I had the opportunity to know Natasha Palya as a child when I was a teacher at St. Lawrence High School, Agasain, and I have witnessed Natasha's efforts to reach the position as a tennis player. She practiced rigorously and regularly 6 to 8 hours every day. माहितीनुसार आजपर्यंत नताशा पाल्या आणि त्यांच्या पालकांनी आमचे कडेन तशें ग्रांट्स आजपर्यंत ताणें केन्नाच मागले ना आणि त्यामुळे ताणें स्वताच्या खर्चाचेर हे सगळे करता। त्यामुळे
एक पण अशा तरेचे कामगिरी करता आसतना ज्या जी आमकां गर्व अभिमान दिसतात म्हणून आमकां गोंयांक सुद्दां अशे तरेच्यो फेसिलिटी आमकां डेव्हलप करपाक जाय ह्याच दृश्टिकोनान सरकारान प्रयत्न केले. कालच हांवें नमूद केल्लें आमच्यो नॅशनल गेम जातल्यो त्या वेळाचेर स्पेशल टेनीस स्टेडियम आमी बांदतले अशे तरेचो आमी घोशणाय केल्ली आसा. ताजें अभिनंदन करुया आणि ताजे कडल्यान बऱ्या कामगिरीची अपेक्षा आशियाई खेळांत आमी अपेक्षा दवरुया. इतल्यान खबरांचे हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.